नमस्कार. आज आम्ही हा कलांगूट प्रभा वडा हांगासर आणि सकाळचे 9:30 सुमारास एक हांगासर व्हडले आंबाड्याचे झाड पडलेले आसा. गोकुलदास साळगांवकर व तसेच विष्णू साळगांवकर ह्याच्या घराचेर आज सकाळी 9:30 वरांचेर एक आंबाड्याचे झाड पडलेले आसा. हे झाड कमीत कमी 35 ते 40 वर्सां पयलींचे झाड आसा. पण त्यांच्या घराचे जेन्ना आम्ही हांगासर पावले तेन्ना पळयत जाल्यार बरेचशे नुकसान जाल्ले आसा. फायर टीम जेन्ना त्यांच्यानी पळयलें की त्यांच्या घराचेर झाड पडले तेन्ना फायराची जी टीम आहा ती पिल्यांच्यान ऑन द स्पॉट जाता बेगीन पावली. जाणून घेवपाचो पूर्णपणे प्रयत्न करे हे झाड कशा तरेन पडले आणि कितले त्यांचे नुकसान झालं पळय ते. आज सकाळी अरावंड 9:30 सुमार बरेचसो वाऱ्यान ह्या आंबाड्याचे जे झाड असले ते आमच्या घरार पडिल्ले आसा आणि त्या खातीर जो तेच्या पोंदाक टॉयलेट आसलो तेका डॅमेज जाला, घराक बरेचशें लुकसाण जाला. सो हांव मागता पंचायती कडेन वा आमदारा कडेन की जें कितें लुकसाण जाल्लें आसा ते आमची मदत करची म्हणून. सो आज आम्ही पहिलं कलांगूट प्रभा वडो हांगासर जे शांतादुर्गा देवळा कडेन आज ताका घराचेर एक आंबाड्याचे झाड पडलेले आसा. सर नेमको कितें आनी केन्ना हो कॉल येयलो तुमकां? 11:15 सुमार कॉल येयलो. इतक्यार मरे आमी इमिजिएटली हांगा प्रभा वडो कलंगूट हे जालें टर्नआउट स्पॉटार पावले. हांगा पळयता जाल्यार व्हडले आंबाड्याचे एक झाड ओल्ड तेंचे घर तेंचे वयर पडले आनी एक माड पडलो. अंदाजे कितले हानी जाल्या, लुकसाण जाला आसतलें अशें दिसता तुमकां एस्टिमेट? अंदाज एक 2 लाख सुमार. 2 लाखाचे. हे केन्ना आज सकाळी जाले गट? सकाळी जोरान पावस पडला, वादळ येयले तेन्ना? त्या टायमार. अच्छा. सर कितें ह्युमन इंजरी वगैरे जाल्या? ना तशें कांय ना. आज जे आंबाड्याचे झाड पडला तुमच्या घराच्या, तुमच्या इतले नुकसानी जाल्या त्या बद्दल तुम्ही कितें म्हणूंक सोदता? सरपंचांनी हेंच्यांनी म्हाका असो हेल्प करपाक. अंदाजे कितल्या घराचेर ही आतां हानी जाल्ली आसा? कितली रुमां आसा हांगासर? सांगूंक शकना. बरीचशी लुकसाण जाल्लें आसा तेन्ना आमी सांगूंक शकना कितले अशें म्हणून. म्हणजे अजुनूय पळोवपाचें उरलेलें आसा. तशें आमी आमचो जीव घेवन भायर सरली न्हू गो, ताका लागून. कितली फॅमिली मेंबर्स रावतात तर तुमी? फॅमिली 8 फॅमिली मेंबर्स रावतात. 8 फॅमिली एकाच घरान रावता. तरी म्हाजे चली टॉयलेटान येवपाक आसले त्याच टायमाक ते येयले ना म्हणून ते सेफ उरले. देवान राखले तेका. तुमचे नुकसान जे झालं पळय त्या बद्दल आता तुम्ही आमदाराक वचून मेळटाले तुमच्या? मेळूंक जाय न्ही. आमचे खुबशी हें जालां तेन्ना आमकां हेल्प करपाकूच जाय न्ही. बोर्ड मेंबरान तशेंच आमकां आमदारांनी हेल्प करचें. पंच हांव पळय पंचान सगळें हें करून affair हे करून हें केलें सरपंच हेची की मातसो बेगीन की म्हापशें आसली म्हापशेंसून थोडी सांगलें बेगीन बेगीन मातशें हें जाता तेका लागून तें हें करून हें करपाचें मातशें काम. उर्मी सांग, आयज आंबाड्याचें झाड पडलां पळय ते नेमके कितल्यांक पडले? सकाळी 9:30. सकाळी 9:30 पडला. कशे तरेन कितें जालें? तुमी खंय आसली? हांव चपाती करता आनी जेटी कडेन आसलें. तव्यार चपाती घातल्या आनी करा करून सगळें हें नळे म्हज्या माथ्या वयल्यान पडल्या आनी फ्रिजाच्या दारार पडले कामी बी. हांव न्हू स्लॅब आहा ती सायडीक सरली, थंयसून चपाती गॅस बंद केले. अंदाजे कितले नुकसान जालां तुमकां दिसता? अंदाजे फ्रीज पयलीं गेलो फ्रीज गेलो आनी सगळें मोडतोड जालें. तुमचो वॉर्ड मेंबर वा पंच मेंबर येयलेलो पळोवपाक? कितें सांगलां तेंच्यांनी? पळयता म्हटलां. तुमची मागणी कितें आहा पंचायती कडेन वा तुमच्या स्थानीक आमदारा कडेन? आमचें मातशी मोडतोड जाल्यार ते आमचे कडेन दिवची. ते आमची सिनियर सिटीजन आमचे कडेन काम जायना कांय जायना आतां. ताका लागून आमकां मदत करपाची पंचायतीन ह्या टायम. आमी केन्नाच पंचायतीची मदत घेवंक नासली. फर्स्ट टायम ही आमी घेता. केन्ना एक्झॅक्टली घडले? टायमींग 9:30. घरान कितली जाणां आशिल्ली तुमी जेन्ना हो अशें अपघात घडलो तो? तेन्ना घरान कोण ना. हांव एकटेंच चपाती करतालें तेन्ना भितर हांव एकटेंच आसलें आनी चेडो न्हिदलोलो आसलो बॅडार. तेज्या पांयार नळो पडला तेन्ना तो उठून भायर येयला आनी उठ थंय चल्ली म्हणून सांगला. तेज्या खाटेर बी सगळे नळे पडल्या भितर सगळे.